मंगलम गरुड़ध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आयच्या दिवसाक मैसूर GSP समाजा वतीनं स्वामीले हांगा मुक्काम जाल्ले निमित्तानं स्वामीले प्रथम वास्तव्य मैसूरान जाल्ले निमित्तानं सर्वही समाज बांधवांक घेऊन तुम्ही स्वाम्यांक हांगा गुरुवंदना कार्यक्रम केले बद्दल पहिला मी संतोष व्यक्त करताची। विशेष जावन आज सर्वही समाज बांधव येऊन गेलो या कार्यक्रमात उपस्थिती घेतील बद्दलही आम्ही संतोष व्यक्त करताची। आताची सांगल्या आयच्या दिवसाक मुद्रा धारण झाल्या, सर्व लोकांनी मुद्रणी घेतल्या। आमगेल्या शास्त्रांतू आम्ही प्रतिनित्य मुद्रा धारण करून घेताची। गोपी चंदन नाम तांडून आम्ही मुद्रा धारण घेता होतात, किंतु त्या खाली मुद्रा धारणा हे कसं म्हणता की म्हणजे तप्त मुद्रा धारणा हे तप्त म्हणणार अंग तप्त म्हणतात। पण एक कसं की म्हणारी हे लोक घेऊचक लास्ट प्रयत्न करतात हे गुन्हा गुन्हा करणार बट पॉल करता असल्यारी मागचं पहिली जाऊ का म्हणतात हे मागच्या थंड नाका मग गुन्हा जाऊ का करी जाऊ का हंगा मुद्र होऊन केल्यामुळे पुढे ना तू पण चार कडे राहून घेतात म्हणाली त्यांनी वेगळं होऊ नका अंग वेगळं होऊ नका, किंतु त्या जिब्बा रुची अंग त्यांची रुची ना अंग कसं की म्हणाली अंग त्या हुंसानी घेऊची तिथल्या एक भय दिसता म्हणजे उन स्वामी करतात स्वामी समान लायतात की थोडे लायतात की कशी लायतात की खंचकी मोडायला खंचकी खूप माझ्या घालतात कशी जात काय की जात कळना त्यातून केलं का आम्हाला स्वामीला त्यांनी स्वामीची कोपीले आता गेलं सम माकाला येतात कसं नाही ना किंतु आणि यंत्रा मुखाराने ज्याला मला केलो पण त्या मागशी मुखार जाऊचे एक संदर्भ होता, किंतु आमगेला तू तप्त मुद्रा धारणा आम्ही करची कसं नाही की म्हणाली कसं नाहीची एक ज्ञानानं अज्ञानानं कसं नाही एक अपराध मनुष्यानिमित्तानं घडत होता। आमचं कळ वेगळे ना की आमगे निमित्तानं अपराध घडल्यामुळे आणि केलो आमचं कळलंय की अपराध झालेला असा ताका प्रायश्चित्त म्हणतात ताकी दिसून येता की हांव केलेली चुकल्या म्हणून केलो अशी उरता की म्हणाली आम्ही चुकून वताना केलो क्रिमी कीट पोषूक आम्ही हे केलो उरताची आंबुरताची आम्ही नाजले सणाची मुई आणि उरताची आम्ही गोतनाची मस्तिताची मस्तून जाल्या, किंतु त्या कशी असा की ते सामको गोत ना अपराध जाऊन गेलेला असा आता हे दोष म्हणजे हिंस झालेला असा आमगे निमित्तान। सो ह्या उठूची परिहार जाऊ का झालेली वेळोवेळी तप्त मुद्रा धारणा घेऊच कशी जाऊ का म्हणून शास्त्रांत सांगितलं असा। हाचेन आरोग्य अभिवृद्धी जाता नाचेले शारीरिक जाऊन कसं नाही एक पाप केलेलं असल्यार वैद्यची ते सर्वही निवारण जाता। त्यातून सर्व लोकांना तप्त मुद्रा धारण घेऊ का म्हणून आमगेले शिष्टाचार परंपरा आईल असा त्या नैशीची आमगेला आयडेंटिटी कसं की म्हणाली आमगेल्या नाममुद्रा ह्याचीच आमगेल्या आयडेंटिटी आम्ही केन्नाय सांगताची की नाममुद्र ना जाल्यारी देव स्वीकारना। आता बँकांत तुम्ही वच का म्हणाली तुमगेल्या गळ्याक पाट उरता की मागे नाव है मागे फोटो है ते आयडी दाखयल्यार मात्र तुमका बँकांत प्रवेश शाळेत तू चौडू अंताकडे आयडेंटिटी कार्ड जावका हांव हे चल्लो हांव हे स्कुलांत तू शिकता आसा
ते एक आयडेंटिटी उरता. ते आयडेंटिटी कार्ड दाखयल्या नंतर ते चेडाक भितर प्रवेश करतात. खंय उरो तुम्ही बसान तू प्रवेश करता तिकीट दाखवू का, तुम्ही सिनेमा हॉलान भितर वचका तिकीट दाखवू का, आणि खंयची खंय गेल म्हळ्यार तुमगे आयडेंटिटी प्रूफ कसं तरी एक दाखवू का पडटा. आता तुम्ही कोणाक आयडेंटिटी दाखवू का, आमगेले हेडमास्टर आसा, प्रिन्सिपल आसा, सर्व जगत पळोवंक येता आशिल्लो तो म्हळ्यार आमगेले परमात्मा. आता तागेले वचका म्हळ्यार आयडेंटिटी दाखवू का नव्हे की हांव वैष्णव, हांव मध्वाचार्य तत्व परिपालन करता आशिल्ले, हांव विष्णूला स्मरण करतालो. तागेले आयडेंटिटी म्हळ्यार कशें न्हय, हेची नाम मुद्रा. हे जर तुम्ही लावून घेतले, नाम लावून घेतले, शंख चक्र गदा पद्म नारायण मुद्रा उठू लावून घेतलं म्हळ्यार हो मागेल भक्तू हाका वैकुंठांत आमी प्रवेश करेत म्हणून देव सांगता. जर तुमगेल्या त्या ना म्हळ्यार देव कसं करता, हो कसं म्हळ्यार हो मागेल भक्त वे भक्त आशिल्लो आसता मागेल नाम लावून घेता आशिल्लो, मुद्र लावून घेता आशिल्लो, कशें नाही लावून घेतली ना हो मागेल भक्त कशी जाता. की तू मागेल भक्त न्ही, हांव तुका एंट्री कित्याक दिवं, मागेल आयडेंटिटी तुगे आंगार ना जाल्यार हांव कित्याक तुका अवकाश करून दिवं का म्हणून संदर्भ येता. देखून आमी नाम मुद्र लावून घेतल्यार हेचीच आमगेले वैष्णव धर्माचे आयडेंटिटी म्हणून सांगता. त्या नैशीची पळया ते नाम मुद्रा चिन्ह हेवटू देवाच चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म नारायण मुद्रा हेवटू कोणाले चिन्ह, देवाल चिन्ह. आमगेले कसं न्ही, आमी काय नवीन सृष्टी केली न्ही, देवालेची चिन्ह आमगेले अंगारी आमी लावून घेता आसाची. तुम्ही मालगड्याले श्राद्ध कर्म करतात. श्राद्ध कर्म करताना ते पिंड दवरताना पिंड दवरचे सकल एक विषय उरता. ते कसं की म्हळ्यार विष्णुपाद म्हणतात. विष्णुपादाचेर आमी एक एक पिंड दवरता वतात. पण विष्णुपाद कित्याक दवरले कोणे केन्ना विचारलें, बट मग ते विष्णुपाद कित्याक दवरले, हरशींची दवरचे जायना. तुम्ही जर विष्णुपाद समज अवलोकन केलें म्हळ्यार तंतू देवाले चिन्ह आसा. तंतू चक्र शंख ध्वज हेवटू लांछीत आशित तसले ते पाय तसे विष्णुपाद. ते जर तुम्ही केन्ना तरी पळया तांब्याचे विष्णुपाद आनी मेळटा तांचे तुम्ही जर अवलोकन केल्यार तुमकां चक्र दिसता, शंख दिसता, गज दिसता, पद्म दिसता, ध्वज दिसता. असे प्रति एक देवाल चिन्ह ते विष्णुपादाचेर आसा. तसंच खाली पादार दवरले काही प्रयोजन ना. खाली पादार दवरले काही प्रयोजन. विष्णुले पादांतू हेवटू चिन्ह आशिल्ले निमित्तान तसंच विष्णुपादाचेरची पिंड दवरता म्हणून सांगता. म्हळ्यार आयडेंटिटी पळया. त्या चक्र शंख गदा पद्म वैकेची पायाले देवाल पायांत वैकेची उद्भव जाल्लो आसा. त्यातून आमगे मालगड्यार कोणालेही श्राद्ध करताना ते विष्णुपादाचेरची दवर घेवन आमी तांगे श्राद्ध करतात. इतले नाम मुद्राक महत्व दिल्लें आसा. आयच्या दिवसाक सर्व समाज बांधव हांगा आयलेच की स्वामींना उपदेश करता. स्वामीन 4 बरेपणा उत्तर सांगता म्हणून कित्याक की स्वाम्यान सांगले फुडें आमकां बरें जाता ते तुमगेर विश्वास. आमी सांगचे की कित्याक म्हणून आमगेर समाज आमगेर जन बरें जावपाक म्हणून आमी सांगचेची. देवाला नामस्मरण करचे, देवाला उडकास काणगे न्हू. देव कशी स्फुरण करता, देव आमगेर कडच्यान तो आमगेर मनान की आमगेर हृदय कमलान तो वास करून आमगेर कडच्यान कसं सांगता ते आमी सांगचेची. किंतु आयकून घेवचे श्रवण करता लोकांना तांणी विश्वासारी चलो सुचे. स्वाम्यान सांगले म्हळ्यार कितें न्ही, तांकांय विश्वास उरता की सांगिल्ल्याचें आमकां बरें जाता. तेन्ना मात्र सांगचेक आनी करताल्यांक दोनी लोकांक एक अवकाश मेळटा बरें जावचें. आयच्या दिवसाक कसं सांगेत की म्हळ्यार की देव कशी आमगेले साथ दिता, कशी कशी तो आमकां रक्षण करता. आमच्या जिवनात मस्तीतले कश्ट येता,
अडचण येता, प्रॉब्लेम्स आसा, व्यावहारिकही प्रॉब्लेम आसा, सामाजिकही प्रॉब्लेम आसा, नाजाल्यार स्वतः कौटुंबिक वैद्याची मस्तीतले अडचण आसा. खाली एक विषय म्हणून उठून हांव एक नाजाल्यार एक अडचण आसाची, गोंधळ आसाची. अर्जुन आणि श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुनाले म्हळ्यार द्रौपदीले एक स्वयंवर आशिल्ले, सर्व लोकांक गोत आसा. द्रौपदी स्वयंवरांतू मस्तीतले राय येयले, मस्त राय येयले. म्हळ्यार ते स्वयंवरांत खूब लोकांक आपले. किंतु स्वयंवरांतू एक नियम आसा, ते वधूल बापूसू एक नियम घालता की कोण हे चॅलेंज परिपूर्ण करता तक मागेले धूप दिता म्हणून ताणें एक शर्त घालून होता. तशीची द्रौपदीले स्वयंवरांत वेगळीच एक शर्त अशी, एक चॅलेंज अशी. कसं चॅलेंज अशी की म्हळ्यार एक उदक आसा, एक सांचे पॉन्ड टाइप उदकांतू वयरी माश्टी दवरिल्ली आसा. डायरेक्ट मारचें जायना. उदकांतू प्रतिबिंब पळोवंक गेलो आनी तो वयके स्थिर राबिल्लो उरना, ताका वयकेचे हांतू तकडीन खंयची राबिल्लो उरता. म्हळ्यार तकडी वयरी सकल जाता उरता. थंय बॅलन्स करून गेलो ताणें ते प्रतिबिंब पळोवंक गेलो. त्या माश्टी दोळ्याक ताणें बाण साधन करता, म्हळ्यार बाण मारता. कोण मारता ताका मागीर धुवेक दिता म्हणल्यार तागेले एक शर्त उरता. आतां उट्टूराय आयले, तांगेले प्रयत्न केले, उट्टू लोक यशस्वी जालनाची अपयश आयले. अर्जुन आले आशिल्ले, कृष्णान सांगलें, कृष्णान ताका समूह हे केले. कृष्णान सांगलें पळय बरे कोण बॅलन्स कोण रावता तुवें, तकडीन बरे कोण बॅलन्स करचे आनी करेक्ट तुगेले एकाग्रता ते माश्टी दोळ्याचेर उरता अशी उठू सांगलें. ताणें अर्जुनान विचारलें, उठू हांव करचें आसलें तूं कसन करता? बॅलन्स करचें म्हाका सांगता आसा. त्या माश्टीक सम बाण मारले एकाग्रता चित्त जावन गेलें, त्या माश्टीक बाण मार म्हणून सांगता आसा. उठू हांव करचें आसलें तूं कसन करचें? म्हणटना कृष्ण सांगता, जे तुका करचें जायना पळय, जे तुका करचें येना ते हांव करता म्हणून सांगता. अर्जुन विचारलो, म्हाका कसन करचें येना? म्हाका कसन करचें? तुका कसन करचें येना म्हळ्यार तूं कशी बाण मारता, उदकांत प्रतिबिंब पळोवंक गेलो तेणी माश्टीक बाण मारता तुवें. किंतु एक दवर घे, ते उदक कसं पळय स्थिर जावन उरना. उदक हलत उरता, चंचल अस्थिर उरता. किंतु तू खाली तकडीचेर बॅलन्स कर, एकाग्रता कर, उदक कसं पळय स्थिर जावन रावता तशें हांव पळोवन घेता, बाकी तूं कर म्हणून सांगलें. अर्थात केलो विषय आमी कितलेही प्रयत्नशील केले, आमी कितलेही योग्यता उरताले, आमगेले कितलेही टॅलंट उरताले, किंतु केलो विषय पळय ते आमगेर हातांत ना. अर्जुनाच्या हातांत तो तकडी बॅलन्स करीत आशिल्ले, एकाग्रता घेवन गेलो त्या माश्टीक मारीत आशिल्ले, किंतु ते उदक कसं पळय राबूच ते स्थिर जावन राबूच तसं ताकद तागेले ना. ते कोणाले आशिल्ले? कृष्णाले मात्र आशिल्ले. तर देवान कसं सांगलें, ते उदक कशी स्थिर जावन रावता ते हांव पळोवन घेता, बाकी उठूची तूं करून घे म्हणून सांग. आमी जर कसनेची बरे रितीन करता म्हणून आमी लेखलो म्हळ्यार देव अशी जी साथ दिता. त्यातून आमी खंयचेही कार्य करताले पण कितलेही प्रयत्न करचे गेल्यार वयल्याची ताका एक सीम म्हणून आसा, एक लिमिट म्हणून आसा. किंतु ते प्रयत्नाकिंत मुखार आशिल्लो जाल्यार एक व्यक्ती म्हळ्यार आमगे तो श्री कृष्ण परमात्मा. कितलेही प्रयत्न करा त्या लिमिट क्रॉस करचें आमगेलें जायना. केन्ना आमकां लिमिट क्रॉस करचें जायना, ताजे किंता वयर कोण आसा ती म्हळ्यार आमगे कृष्ण परमात्मा आसा, आमकां सहाय करचे. तातून आमी केन्नाही आमी खंयचेय बरे कार्य करचे किंता पयले
आम्ही देवाक स्मरण करताचे. खंयचेही कार्य घ्या, आम्ही केन्नाय खंयचेय बरे कार्य करताना आम्ही पहिले देवाले स्मरण करून देवाला पूज करूनची आम्ही मुखार सरताचे. कितलेही तो ज्ञानवंत रो, कितलेही श्रीमंत रो, देवा विसरून आम्ही कसं नाही करता. किंतु एक कसन की म्हळ्यारी आम्ही कसन लक्षात दवरता की म्हळ्यारी आमगे कर्म फल आम्ही कसन कर्म करता पळय ते कर्माक समजावून घेऊन आमकां फल मेळटा. खंयचीय जन्माच कर्माच फल ह्या जन्माक मेळटा. ह्या जन्मात केले तसं कर्म आम्ही ह्या जन्मात वेगळे मिळेत ना जाल्यार मुखावेल जन्मात वेगळेच आम्ही भोगता पडटा. हे तुम्ही लक्षात दवर घेवका. म्हाका तर कष्ट आयले, हांव देवाला पूज करता. तू केन्ना उरताले, ह्या जन्मात केन्ना उरताले, किंतु तुका केन्ना मुखावेले आनी खंयचे जन्म मेळटा आमकां खबर ना. किंतु मुखावेल जन्मात तू हांगा कसन कर्म केले त्या कर्माक समजावून मुखावेल दिवसांक फल मेळटा. आज आमकां कसन मेळ्ळे ते आमगेले खंयची पूर्व जन्माचे कर्माचेची आमी आतां फल भोगतासच. हे कर्म ह्याची जन्मात केले अशें न्ही, खंयचीय जन्मात केले तसले कर्माचे फल आमी आतां भोगतासच. हाका प्रूफ कसं नाही. खंयची जन्मात खंयची युगांत केले तसले कर्माचे फल आज भोगता समजो कसले प्रूफ ना की तेन्ना कशें उलयता तसो प्रूफ आसा आमगेले. कसन प्रूफ म्हळ्यार श्री कृष्ण परमात्मान तेगेले 14 वर्ष 14 वर्षारी ताणे वसुदेव देवकी औस बापूस देवकी आणि वसुदेव कृष्णाले औस बापूस ताणे खंय आशिल्ले कंसाले कारागृहांत आशिल्ले. कृष्ण जन्म आयलो फुडेनची तो मथुरेक येवन पावलो. मथुरे आशिल्लो कडे तो वृंदावनाक येवन पावलो. यशोदे लागीं येवन पावलो. 14 वर्ष देवकीक ते कृष्णाक मोग करचे जावो प्रीती करचे जावो अवकाश मेळना. 14 वर्षानंतर देवकी आणि वसुदेवाक कारागृहातून विमोचन जाता, भायर येता. कंसाक संहार करता श्री कृष्ण परमात्मा. तदनंतर देवकी आणि वसुदेव त्या कृष्णाक पळयतात. देवकी विचारता कृष्णाक, तू देव, तुगेले की परमात्मा, तुगेले की कसण्याची सामर्थ्य आसा, तुगेले की मस्त शक्ती आसा, इतल्यानी तुगेले की सामर्थ्य योग्यता कौशल्य उठू आशिल्लना तुगेले औसपक सुख कारागृहातून काडचे 14 वर्ष गेले. जन्म आयिल्तनाची तुवें आमकां रक्षण करीत आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार तू देव, तू कसलेय करचें जाता आशिल्लें. 14 वर्ष राखले कित्याक राखलो आमकां ह्या कारागृहातून ह्या नरकातून काडचे कित्याक राखलो म्हणून देवकी कृष्णाक विचारता. कडे कृष्ण सांगता, तू केलेले कर्माचे फल तुका मेळटलें. देवकीक कृष्ण कसं उत्तर दिता म्हण, तू केलेले कर्माचे फल तुका वापस मेळटा आसा. मागीर चूक न्ही. प्रकृती नियम तशी आसा, त्या नियमाप्रमाणे हांव केलें आनी कसलें न्ही. हांव कसं केलें, हांव तुका मागेल्या पोटांतल्यान तूं प्रादुर्भाव केलो आनी हांव कसं चूक केलें. तेन्ना कृष्ण सांगता, हांव केन्ना रामावतार जाल्लो 14 वर्ष वनवासांत तुवें पेटयल न्ही. त्याची कैकेयी आतां देवकी जाले. तेणी कसं तूं चूक केलें पळय, ताचे फल आज भोगता आसा. तेन्ना तुवें म्हाका 14 वर्ष वनवासाक पेटयल्लें. त्या निमित्तान तुवें तें पाप केलें तशें जालें, ताचे फल तुका मेळटा न्ही. त्यातून ह्या जन्मांत तूं केन्ना देवकी जालें तेन्ना 14 वर्ष हांव तुगे कडच्यान दूर उरपाक जालें, वनवास जालें. कोणाक तुका. पुताल व्यामोह सुख प्रीती करता तसले अवकाश तुका मेळना. ते कसन कर्म केलें ताजे फल आतां भोगतास तूं म्हणीत ना. तशेंच तरी ही यशोदा कोण तर, यशोदा कोणेही न्ही. ती रामावतार जातना ती कौशल्या जाल्ली. तिणें हांव वनवासाक गेलतना
रामावतार जातना हांव केन्ना वनवासा गेल्लो ते औसुक 14 वर्ष म्हागेलें मुख दर्शन जालना, म्हागेलें उलोवचें जालना, म्हाका पळोवचें जालना, म्हाका मोग करचें जालना, तसलें त्याग केले तसले औस म्हळ्यार ती कौसल्या. त्यातून तिका हे जन्मांत यशोदा जावन गेलो प्रथम 14 वर्ष तिका म्हाका लालन करतसले अवकाशू तिका मेळ्ळे, कित्याक म्हळ्यार तिगे कर्मा फल तशें आशिल्लें. तीन थंय त्याग केल्ले, पुताक सोड दिलें. जय तू वनवासा वच, तुगे धर्म कार्य म्हणून एक मोह एक प्रीती करची कसं नाशिल्ली, त्याग करून दिले. त्यातून तिका ह्या जन्मांत पुताला एक मोग मेळ्ळे का म्हळ्यार कितें रे तीन कसन थंय त्याग केले. त्या त्यागाचे फल तिका आमकां बरे रुपान मेळ्ळें. त्याचीच आमी सांगिल्लें रामावतार केन्ना जाल्ले, कृष्णावतार केन्ना जाल्ले, किंतु थंय केलें तसलें कर्म कृष्णावतारांत फल मेळत आसा. देखून आमी सांगचे आज आमकां कसं न्हय हे अवकाशू इतले वैभव इतलें सुख हे जन्मांत म्हळ्यार हे समाजांत पहिलेची मनुष्य जन्म दुर्लभ, तांतू मनुष्य जन्म दुर्लभांतू आमी जीएसपी जावन जन्मा येवचे. जीएसपी समाजांत जन्मा येवन गेलो आमकां सुख आमकां समाधान आमगेले उठूची कौटुंबिक आमकां प्राप्त जाले हेची छोड भाग्य. हे उठूची खंयची जन्मांत केली तसले कर्मान आज आमकां प्राप्त जाली. आता तुमकां दिसता हे आमकां कश्ट आयले हे खंयची जन्मांत केल्ले ते आमी भोगतासच. परंतु कोणकी दिलेली कोणकी लेखताले की देवान दिले ना, आमगे कर्माचे फल आमी भोगता साविना आनी कसले ही ना. देखून प्रारब्ध कर्म म्हणटाच. प्रारब्ध कर्म ते संपूर्ण जालना आणि कजी थोडे 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 उरील आसा त्याची आमी आता भोगतासच. देखून कसलेच आमकां प्राप्त जाले ते आमगे प्रारब्ध कर्मान आमकां प्राप्त जाले. किंतु कसं जाता की म्हळ्यार आमी मस्तीतले प्रयत्न करताच, किंतु मस्त लोक आमकां अडचण करताची, मस्त लोक आमकां त्रास करतात. कसकी बरे कार्य करता म्हणून आमी लेखताच, किंतु कच्चे कोणे तरी एक आड पाय घालता ना आमगे पाय तांडिता ना आनी कसं नाही करतात. हे उठूकडे आसा, कुटुंबात तसा, व्यवहार क्षेत्रांत तसा, खंय गेल्यार एक ना जाल्यार व्यवहारात गेल्यार नाका नाका ताका मेळना शुका कसं ना जे कसं नाची एक वैमनस्य येवन गेलो आमी खंय ना जाल्यार खंय ते एक संदर्भ येता आमकां की खंय तो बरे करचे गेले म्हणून पयलीं ताका पाय तांडचे कसं नाही तरी एक येताची कशी फेस करचे हांव कसं करता. तूं कर्माचे फल बाई बट हांव तूं कशी जीवन चलता ते तरी एक सोल्युशन सांगता न्ही. देखून तुम्ही केन्ना तरी एक प्राणी पळया, दोन प्राणी पळया, एक कावळ पळया आणि एक हद्दू पळया. दोन प्राणी पळया, पक्षी पळया, एक कावळ्याका आणि एक हद्दू. हद्दू केन्ना आकाशांत भोंवत उरता तेन्ना तो कसो करता की म्हळ्यार कावळो लागीं पळयलो पळयना ते हद्दू वचून गेलो ताचे गड्याक वचून गेलो चोंच मारता. कोण कावळो खंय थोडेची म्हणजे चड लिमीट ना. आकाशांत तुमकां दिसता केलो पंता ते कावळो वचून गेलो ताका चोंच मारचे तुम्ही केलो पंत पळयलो उरता. तेन्ना हद्दू कसो करता जर आमकां कोणें तरी मारलें आमी ताका आनी परतून मारताच. तो म्हाका मारता समज पळय आमी ताका परतून मारता. किंतु हद्दू असो पळय काही करचे पडटा. कावळो पदे 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 येवन गेलो चोंच मारत उरता. किंतु हद्दू ताका परतून गेलो परतून ताका अटॅक करचे पडना. हद्दू कसं करता म्हणा हांव तागेलो वटू कित्याक लढाई करता म्हटलें हांव ताका वचून कसं साधन करता सा म्हाजें काम कसली दुसरें आसा. हांव म्हागेलो वटू टायम वेस्ट करचे चिंता म्हागेलें काम मस्त आसा. देखून हद्दू कसं करता म्हळ्यार आकाशात कितले यत्तर आसा पळय तितले यत्तर हारूचे कारण करता. आता ह्या लेवलाक आसा ते आनीकची वयर लेवलाक वता. कित्याक म्हळ्यार हद्दूक कितलेही वयर घेतल्यार श्वास घेवचे जाता. कावळ्याक तशी ना. कावळ्याक एक लेवल पर्यंत मात्र श्वास घेवचे जाता. ताजे वयरी तांकां श्वास घेवचे जाता. हद्दू तशी न्ही.
हद्दू कितली की वयर गेल्यार वयक्याची श्वास घेवचे जाता तेन्ना हद्दू तितलो वयर गेल्यानंतरच पळय कावळ्याक वचून चोच मारचेक अवकाश मेळना तातून हद्दू कसं सांगकी म्हळ्यार तू चोंच मारत उर तू कसं कर म्हाका कितलो वयर वचका आस पळय हांव तें करता हांव तुगेर लढाई करचें हांव बसना म्हाका वयर वचचें आसा हांव वयर वता आमगेन सांग हे आमी पळोवंक आसले आमकां कोणें ना जाल्यार कोणें तरी आमकां त्रास दिता हांव तुगेर वयर लढाई करना म्हाका वयर वचचें आसा म्हाका बर जावचें आसा हांव वयरची श्रेणींत येवका हांव वयर वता तुगेर वचून हांव टायम वेस्ट करचें बसना ते हद्दूक पळोवन आमगेर जीवन कशी करता म्हणून आमी आलोचन करता केलो लोकांक कश्ट येता ना म्हणनाचें मस्त लोकांक कश्ट येता इतलो कश्ट येता की म्हळ्यार हे जीवन नाका म्हणून सारकी दिसता हे जीवन नाका हे व्यवहार नाका हे कौटुंबिक जीवन नाका कसं तरी दूर उरल्यार बरें अशें दिसता खरेंच ना म्हणनाचें खूब लोकांक अशें दिसता आरोग्य समस्या आसा हाऊस पक्षुले समस्या आसा चौगुमान समस्या आसा मस्त तितल समस्या असताना मनशाक कसन करता म्हणून गेनुची कळना एक व्यक्ती अशीच आशिल्लो मस्त कष्ट मस्त त्रास कसन करता कित करता देवाक भक्ती करताच तो देवाक तागेले कसन करता असो तो करता आसा तरी ताका सुख समाधान कसने ना ताका एक दिवस स्वप्नांत देव आयलो आयिल्लोची देवाक उलोचे चाल केले ताणें तू अशी करता तशी करता तुगेले नामस्मरण केलें तू कसं हे करा तशी करना अशी करना म्हणून सांगता मला कसं जालें म्हाका कितलो कश्ट आसा तू पळयल्यार कसं रेस्पॉन्ड करना हें करना मस्त त्रासान पडला कडेन सांगलें पळय एक प्रकृती नियम आसा त्या प्रमाणे करता ना ना म्हाका तें करता म्हाका सोल्युशन दी म्हणटा जायत म्हाका परिहार करता पळय फाल्यां सकाळीं उठलो फुडें थंय एक झाड आसा एक झाड आसा ते झाडाला वचून गेलो एक एक्सचेंज ऑफर दिता तुका तू सांगली तुका इतले कश्ट आसा इतले त्रास जाता आसा तुका एक एक्सचेंज ऑफर अवकाश करून दिता म्हणून सांगता तेन्ना अडना जायता म्हणून कडेन कसं त्या म्हणटाना फाल्यां सकाळीं थंय एक वृक्ष आसा त्या वृक्षाला वचून गेलो तुगेले कष्ट आसा पळय एक चिटीर बरोवका कसले कष्ट आसा ते तू चिटीर बरोवका तुवें बरोवन घेवन तू ते एक पोटली कोर गेलो त्या पोटली कोर घेवन तुवें त्या वृक्षा वचून बांदका बांदून जाले नंतर थंय एक एक्सचेंज ऑफर मेळ्ळें एक्सचेंज ऑफर मेळ्ळें तुगेले कष्ट कसा आसा पोटलींत बांदून घे थंय लांबून येवका आणि थंय कसं एक पोटली उरता खंयचे तरी एक पोटली उरता त्या उबार येवका म्हणून सांगता अडना जाय दुसऱ्या दिवस सकाळी जाल्यार ताका सूख दिलें कसली एक पर्याय मेळटा हांव तो कश्ट बरोवन दवरलें इतलो लिस्ट घाल घेवन समो एक पोटली कोर घेवन वचून घेवन त्या वृक्षाक लांबून घेवन आयलो एक्सचेंज ऑफर उडका आसा मागीर थंय घालता आनी थंयतल्यान एक पोटली घेवका देवान कसं सांगली म्हळ्यार तू खंयची पोटली घेत पळय आणि त्या पोटलींत कसं कष्ट उरता पळय तें तुका तुगेले कष्ट वृक्षाक लांबून घाले आणि थंय लांबून आशिल्ली पोटलींत कसं कष्ट उरता पळय तें तुगेले कष्ट जाता तागेले तान लांबून घाले आतां तंतू खंयची सान आसा पळय सान पोटली खंयची आसा पळय तें सोदचें लागलो तो कडेन घेवका की नाका मागीर कश्टान तू व्यवहारात तोंदरे कसकी आनी साना साना चिकपुटा तोंदरे सांगितले पैसे ना की अडचण की आनी कितली सांगले हे सान पोटले तू मागेले हाऊस पक्षुले मरण जावका म्हणून बरें नासले ना जाल्यार आनी कसले तरी कॅन्सर रोग जावन हे जावन पीडित असले ना जाल्यार हात पाय वच म्हणून कसले तरी ऍक्सिडेंट जावका म्हणून हात कसले तरी बरें नासले ते म्हाका घेता त्यातून हे पोटली घेवचे नाका म्हाका आशिल्ले कश्ट म्हाका पुरो दुसऱ्याले कश्ट म्हाका नाका म्हणून ताका दिसलें देवान सांगितलें त्याचीच देवान सांगितलें त्याचीच उट्टू लोकांक कश्ट आसा दुसऱ्याले कश्ट
घेवच्या पैकी ताका भय दिसता तागे कष्ट दिले दुसऱ्या कसन कष्ट मारे त्या होत ना पोटले भितर असा स्वीकार मळे भले त्या कष्ट माग येता आणि परत एक्सचेंज ऑफर ना आणि परत एक्सचेंज ऑफर ना म्हणेरी ते घेवका की नाका म्हळे वेगळीची मनस्थिती आसा म्हळे देवान कितलेही तुमका ऑफर दिले घ्या ह्या कष्टातून दूर करता दुसरं कसं नाही म्हळे कष्ट म्हणवत ना किंतु शक्ती त्या कष्ट सहन करता शक्ती आमका देव अनुग्रह करता ते आम्ही घेऊन गेलो आमगे जीवन चलोसून घेवका किंतु आमका कसं की म्हणाली लवलेश मात्र कष्ट नाका म्हणाली काही करचे आहे तुमगेले किती आमका तर आम्ही स्वामी उरताले मठाधिपती उरताले किंतु आमकाही आमगेले कसं म्हणून उरता आता आमगेले मालगड स्वामी त्यांनाही सांगता शिले आम्ही मठाधिपती नेवे आमको स्वाम्यान आश्रम दीक्ष दिले तशी असल्याने आमको फाटी दुःखी तयार झाले स्वामी त्यांनाही जर प्रश्न विचारले आम्ही मठाधिपती नेवे आमको स्वाम्यान आमका आश्रम दीक्ष दिले आणि स्वाम्याक फाटीकणा दुःखेन आरंभ झाले आश्रम दीक्ष उठू दिवून ते उठू झाल्यानंतर स्वाम्या फाटी दुःख आरंभ झाले त्याचे पहिले ना जर पहिले दिला तर ह्या विषय या नशिले तू आणि कच काय केलं पहिले जर माग दिला असेल तर आमचे स्वामी आणि काय पडत असेल किंतु तशी झालेली असल्याने आणि एक गंडकी यात्रा केन्नाही जाय नशिले त्या आमगे गुरुन मात्र गंडकी यात्रा कोण दाखवल्या जीवोत्तम तीर्थ स्वामी केले जर पहिलेच हांगा आरोग्यात समस्या येशील असल्याने आणि केन्नाही चिपीठेर बस नसले कित्याक आमगे गुरुची आमगे परम गुरुची तांका अवकाश कोण दिनाशिले किंतु देवान कसं केलं की म्हणत आणि पीठेर आई नंतर तांका फाटीकणा दुखायले इतले आयल्यापैकी वर्टिगो प्रॉब्लेम आशिल्ले मस्तिष्क त्रास असल्यापैकीची स्वामीन गंडकी यात्रा केल्या आणि आमगेल्या मठाची परंपरेतू जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यान गंडकी यात्रा केल्यानंतर कोणीही गंडकी यात्रा केली म्हणे आमगेल्या गुरु स्वामीन मात्र त्या गंडकी यात्रा केल्या तो सत्तून आमगेल्या स्वामी सांगताची तांगेले प्रारब्ध तांणी भोगकाची आमगेले पीठाधिपती म्हणले कसं एक स्थान असा त्यापैकी आमगे जीवनात देवान भरेल असा त्यापैकी भोगचे देवान अनुग्रह केला किंतु पीठाधिपती जाऊन वैकेची आरोग्य समस्येपैकी येतात त्यापैकीची भोगका म्हणून सांगले त्यानेशीची गंडकी यात कोर गेलो तुमक कीर्ती दिता त्यापैकीची देवाला स्वाम्याला अंतु भरेल असा सो अशी त्याने जीवनात कष्ट की अडचण की कसं ना कसं येता होता तो उठो आम्ही कसं करायचं फेस कर का विना आम्ही धावचक जाय त्या निमित्तानं मस्त लोकांना जीवनात कष्ट की उठू येता आम्ही प्रार्थना केल्या दिवसा सकाळी सांज आम्ही प्रार्थना करत उरतच अशी जाता असा तशी जाता असा जवळ थांबून गेलो अशी झाल्या तशी झाल्या एक ह्या कर दे त्या कर दे किंतु प्रार्थना केलं पुढे ना आमक मेळना कित्याक मेळना प्रार्थना करचे तरी एकलो श्रीमंत पण की एक घर आहे भजन म्हणता का भिक्षा विचारत असा घरात तशी बाहेर म्हणशिक हान सांगितले उठो ऐकत असा एक भिक्षा जाव का आणि घरात बसून यजमान हे पडेत असा हान सांगितले कोण तो भिक्षाटने काही व्यक्तीने सांगितले उत्तर यजमान एक पावले तो भिक्षा म्हणता असताना यजमान कसा यत्ता म्हणून यजमान सांगता हे ठिकाण हो भजन म्हणत भिक्षा म्हणत असा यजमान तो बी लोका पडत असा आणि यजमानिक भिक्षाटना काही व्यक्तीला उत्तर ऐकत असा आणि यजमानी रिप्लाय कसं देतात म्हणे दित्ता म्हणून ती सांगतात यजमानाने विचारले ताण सांगितलं उत्तर तू ऐकत असेल असल्याने तू किती वचून गेलो भिक्ष घालताना कसं नाही वचून घाल नाही किती येता तू गेल्या हातान तू धोर घेतलाय वचून गेले आणि तू दिवची नेलाय कडे बाहेर सांगत कसं की म्हणाली तो कसं भजन म्हणतास पडाय ते ऐकूचे बरे जाता असा जर हांव भिक्ष घालून म्हणाली तो मुखार वता ते मुखार गेले म्हणे म्हाका ते भजन ऐकूचे मेळना ते भजन ऐकू का मस्त आवड असा म्हळे किती रे हांव विळंब करता असा
तेतून हांव ते भिक्षा दिताना ते भजन ऐकूया म्हणजे म्हाका मना येता आसा तेतून हांव थोडे विलंब करता आसा ताका भिक्षा दिवची दिवचेची किंतु ते भजन एक संपूर्ण ऐकून घेवया भिक्षा दिली म्हणल्यार तो रावना तो मुखार वता तेतून हांव विलंब केले आनी कशें न्ही आमगेर परिस्थिती वेगळीची हेची तो कसं भिक्षा करून गेलो प्रार्थना करताच पळय त्या व्यक्ती उठो आम्ही आणि यजमानी म्हण पळया तोची चाकेल देव तो कसं करता आसा तुमगेल प्रार्थना आणि तो प्रार्थना करा बरे ऐकत आसा म्हाका बरे जाता आसा आणि सांग प्रार्थना कर तू म्हणून गेलो देव सांगता आसा म्हाका ऐकूचे बरे जाता आसा आणि प्रार्थना कर तू म्हणून गेलो तुमगे प्रार्थना ऐकूचे आता बर जाता आसा तर तो ऐकत आसा आणि केन्ना ताका मन भरता आम्ही लुटू प्रार्थना संपूर्ण जाता कडेर तो आमकां प्रसाद दिता तो पर्यंत आम्ही कसं करता वेट करत उरता कशी ती बायल मनशी ना ताणे संपूर्ण भजन ऐकू का म्हणून कशी तिने हे केलें तशी देव वैकेची आम्ही प्रार्थना ताका आवडता आसा बरे दिसता आसा तेतून तो ऐकून घेता आसा प्रार्थना कर तू आणि तो प्रार्थना कर तू म्हणून गेलो तो आणि काय करता आसा वेळ करता आसा कित्याक की म्हळ्यार कोळसांनी भरील ना कोळस केन्ना भरता तेन्ना तो फल दिवचे आरंभ करता तेतून केलो समय आम्ही खाली प्रार्थना करता उरता तुम्ही केन्ना हे आलोचन करता की हांव प्रार्थना केल्या देवाक आवडता दिसता तेतून तो ऐकून घेता आसा आणि जेन्ना तो प्रसाद दिता पळया तेन्ना तुम्ही लक्षात ना की हांव कसं प्रार्थना केल्या त्या पावले ताका काम सो अशी कोण गेलो आमगे जीवन आम्ही चलायसून घेवं केन्नाय कसं नाही कष्ट प्रार्थना करताना केलो पर्यंत आमकां दिसता की केलेले इतली प्रार्थना करता आसा जाताना देवाला कसली आलोचना आसा आमगेले कसं की म्हळ्यार एकदा जर आम्ही तशी करचे आरंभ केले म्हळ्यार एकदा देवान येस म्हळ्यार नेक्स्ट तशीची कोणकी गरीब व्यक्ती ताका कसली एक पिंड बांदचे तेन्ना तांदूळ की हे की कसं नाही नाशिल्ले तांदूळांनी नाशिल्ले म्हळ्यार गरीब तो तातूंत कसं मेळ्ळे ताजेन ताणें पिंडांनी कोर गेलो श्रद्धेन ताणें हे केलें ते श्राद्धांनी कोण जाले नंतर ताका बर जायत गेला बर जाले पण इतलो व्हड जालो की श्रीमंत जाले की म्हळ्यार कडे कितलो पयशे आसल्यार वेगळीची तागे मेंटॅलिटी कसं म्हळ्यार ताजेन कर काम कितेंय पयशे मेळ्ळ्यार तागेले ना म्हाका तें म्हळ्यार बैल भाव मेळटना आमी ते परतून देवा दिवची तसं बुद्धी आमकां उरता देवा कोत आसा तू गरीब असताना अशी केलें तू हांव केलें तूं दिता पळय तेन्ना तूं परतून म्हाका हेची दिवचें तेतून तो आलोचन करून गेले दिसता दिवका की नाका आता गरीब असताना तू मागीर आलोचन करता किंतु तुका वैभव दिले नंतर तू मागीर आलोचन करता की ना देवाक मात्र करू तेतून तो पळोवन गेले दिता विना एकदम दिवच्याक वतना केन्नाही आमी दुसऱ्याक ब्लेम करतात की हागे निमित्तान जाल्ले हो एकल्या निमित्तान अशी हे जालें किंतु देवा विचार विंगड आम्ही दुसऱ्यांक बोट दाखवून घेना हागे निमित्तान अशी जालें तागे निमित्तान अशी जालें म्हणून आमी ब्लेम करतात किंतु कोणाले निमित्तान कसं नाही जालो एक तीर्थयात्रेक गेलतना परतून बस येता आशिल्ल्याना तो हवामान वैपरीत्य क्लायमेट चेंज जावन गेले पाऊस येवचे लागले गुडगु मिंचू मारचे लागले एक असा संदर्भ की म्हळ्यार बस्सा यद्राक मिंच पडता बस्सा यद्राकची मिंच पडता आणि रोड उठ हे जाता ड्रायव्हर घेऊन गेलो अरे आणि कितकी प्रयाण आसा अशी पाऊस पडून गेलो मागीर बस्सा बैरीची जर मिंच पडले म्हळ्यार कसं करचें म्हाका दिसता त्या ड्रायव्हरान कसं केलें की म्हळ्यार आमकां दिसता हे बस्सान तूं कोणकी एकलो दुष्ट व्यक्ती आसा हे बस्सान तूं कोणकी दुष्ट व्यक्ती आसा ताजी कितें ते मिंचो हाजे हांगा पडटा पूण आमी एक आयडी करे ते यद्राक एक झाड आसा बस्सान तशी लोकांक कसं करता की म्हळ्यार झाड्डा वचून गेन आपूण हाडटा वचून झाड्डा आपुडका आपुडतना तो जर दुष्ट म्हणून जालो म्हळ्यार त्या मिंच ताका वचून लागो अशी एक तागेले प्लॅन जाला अडना जाय उठी लोकांना मारचे किता कोण एक प्लॅन केल्यार सुद्धा नाही
तो उठलो कानाट ना म्हणे की तू भय आशिलाय भितर भय आशिलाय की गेल्यार म्हाका लागता की कितें म्हागेले नंबर असली कितें म्हणजे उठूची प्लॅन केले अशी किंतु उठू लोकांक कसं केलं की म्हणाले देवा नामस्मरण केले हरिनाम की गोविंदा की श्रीनिवास की वेंकटरमण की नाव घेतले एक एक गेलो ड्रायव्हर गेलो कंडक्टर गेलो कडे उठू पॅसेंजर एक पोचून गेलो झाडा आपुळे आणि आयले झाडा आपुळे आयले सांगेले का दिसला हाव नाही तो मग दिसला उठू लोकांच्या नंतर लास्ट कोण व्यक्ती उरलं पडाय लास्ट कोण व्यक्ती पडाय अजी दुष्ट आत्मा म्हणजे उठू लोक सांगते लागतात केनाही तशीच आहे उठू लोकांच्या नंतर लास्ट कोण उठू लोकांच्या तागेल वर पडता अजी उठता लाव म्हणून कडे ताण कसं नाही केला वचून ताण वेगळे हाय कर कणा आपण तो गेलो काही पहिले उठू लोकांना डोळे मागे वेरी असा आमची दुष्ट की म्हणून गेलो तो बत्ता वचून गेलो त्या झाडा आपुरता मिंच पडता की तू खई पडत म्हणा झाडार पडना बसार पडता किते की म्हळरी पुण्यात्म जाऊन गे नाशिल तर व्यक्ती म्हणत तो मात्र शिवा त्यात कोण देवान तागेल रक्षण केलंय आणि बाकी लोकांक म्हळरी देव आम्ही केलो बनता दुसऱ्याच्या आरोप घालच्याबद्दल की तो चित केले हाणे केले किंतु देवाक कोण तसा की कोण सत्य कोण असत्य कोण बर केले कोण वाईट केले हे देवाक कोण तसा आणि रक्षण करचे तागे किंता गोड व्यक्ती आणि हे जगतांतू कोणेही ना तुम्ही जाल्यार पळोवेत महाभारत युद्धांतू रथारी कृष्ण बशील असा अर्जुन वेगळे असा उठू संपूर्ण युद्ध झाल्यानंतर कृष्ण कसं सांगत की म्हणे अर्जुनाक सकल देव म्हणून सांगता कृष्ण कसं सांगता अर्जुनाक सकल देव का म्हणून सांगता अर्जुन ताका केलो पंता अहंकार सारथी कोण अर्जुन त्याची सांगता सारथी तू नेवे पहिले तू देव का नेवे पहिले ड्रायव्हर देवता कडे यजमान देवता तत्पून ताण कसं म्हणे अर्जुनानं तू देव म्हणून हांव देव तुम्हारे या पहिले तू देव अर्जुना सांगता पहिले तू देव का म्हणून सांग अर्जुन देवता अर्जुन देव नु कृष्ण त्या रथातुलन देविल्याची एक सेकंड उठू कसाने रथ असा भस्म जाऊन गेला होता संपूर्ण रथची भस्म जाऊन गेला होता त्यांना अर्जुनाक कळले जर हांव कडेर देविल्याशी असल्यारी मागील परिस्थिती कसं जाता आशिल्ले म्हणून ताका कळले म्हणजे कृष्ण कशी रक्षण करता म्हण कितें सांगले कितें तशी जाली की म्हळ्यार त्या युद्धांतू नारायण अस्त्र के ब्रह्मास्त्र के नाना रीतीचे अस्त्र त्या रथाचेर प्रयोग जाले नाना रीतीचे अस्त्र त्या रथाचेर प्रयोग जाले किंतु ते अस्त्र प्रयोग झाल्यानंतर ते आउटपुट कसं नसा झालं नाशिले ते अस्त्र घाल निमित्तान कसं एक फल येऊ का ते खंयचेही दिशील नाशिले कित्याक दिशील नाशिले की म्हळ्यार कृष्ण आणि हनुमंत थंय बशिल्ले कृष्ण आणि हनुमंत कपिध्वज जाऊन गेलो थंय बशिला जेन्ना कसलेच ते नारायण अस्त्र की ब्रह्मास्त्र की ताचे कसले प्रयोग जालतना कसले परिणाम दिसून आयिना केन्ना कृष्ण आणि त्या हनुमंत त्या रथातून केन्ना भायर आयले त्या रथाची उठूची त्या अस्त्राचे प्रयोगाचे परिणाम उठू दिसले त्या रथार हो अर्जुन आशिल्लो आसल्यार तो वेगळे भस्मीभूत जाले म्हणजे देवा बुद्ध असा खंयचे व्यक्तीक केन्ना कशी कितले वेळार रक्षण करता म्हणून गेलो त्या देवाक बुद्ध असा त्या निमित्तान आमी सांगचे कृष्णं वंदे जगद्गुरू म्हणून सांगचे जगताकची गुरु जाऊन गेला आशिल्लो तसलो आमगेलो कृष्ण परमात्मा आमगे रक्षण एक खंडितही केन्नाही उरता किंतु आमका तागेले भय ना तुमका खंयचे भय आसा म्हणून सांगता म्हळ्यार बीपी आसा म्हणून तुमका भय असले तुमका ब्लड प्रेशर आसा म्हणून तुमका भय असले तुम्ही कशान सोडताची मीठ खावचे सोडताची कित्याक सोडताची म्हाका बीपी आसा
म्हाका बीपीच भयान तुम्ही मीठ सोडले. तुमका शुगर आसा म्हळ्यार भय असेल, तुम्ही साखर की गोडशी खावची की स्वीट्स की उठी तुम्ही सोडताच. खंयची भय तुमका? त्या डायबिटीज शुगर आसा म्हळ्यार भय, बीपी आसा म्हळ्यार भयाक तुम्ही मीठ सोडले. डायबिटीज ना शुगर आसा म्हळ्यार कितें तुम्ही स्वीट सोडले. किंतु देवाल भय तुमकां ना. देवाल भय आसा म्हण तुम्ही कळलं असल्यार तुम्ही कोणाले तंटेक वचनाच, कोणाक त्रास करच्याक वचनाच, कोणाकच मोस करच्याक वचनाच, कोणाक दुःख दिवच्याक वचनाच. कित्याक की म्हळ्यार बीपीच भय आसा, शुगराच भय आसा, किंतु देवाल भय ना. जर देवाल भय आशिल्लो असल्यार तुम्ही कोणाक खंयचेही मनशाक तुम्ही कष्ट करनाशिल्ले, खंयचेय मनशाक तुम्ही मोस करनाशिल्ले, खंयचेय मनशाक तुम्ही पायदान दिता नाशिल्ले, खंयचेय मनशाक तुम्ही प्रोत्साहन करता आशिल्ले. किंतु देवाल भय ना आशिल्ल्या निमित्तान आम्ही हे गुरुची कार्य करतात. बाकीचे भयान तुम्ही हे सोडले ते सोडले, किंतु देवाल भय आसा त्या करचे ना. खरें देव पळयता, देवाल एक भय उरो म्हणजे आमकां सवय त्या ना. त्यातून आता इतले कसं मस्तीतले कष्ट जाता आसा, मस्त अपराध घडता आसा, कितें करता आसा ताका कसं नाही भय ना, देवाल भय ना, त्यातून इतला अपराध. जर ताक भय आशिल्लो असलें नाक मारे हे अपराध कोण हांव कसं करता आसा, फाल्यां देव पळयत आसा म्हणजे हे एक भय आशिल्लो असल्यार तो खंयचेही अपराध करनाशिल्लो. त्यातून आमकां बीपीच भय आसा, डायबिटीजाच भय आसा, देवाल भय ना. केन्ना आमगेल मनान तू देवाल भय जागृत जाता नाका मारे, नाका असल कार्य करचे नाका, तागेल फाटी बला करचे नाका, ताका त्रास दिवचे नाका, ताका दुःख दिवचे नाका, ताका मोस करचे नाका. असल केन्ना भावन जागृत जाता की देवाल भय आसा म्हणून तेन्नाच पळय देव आमगेल साथ केन्नाही दिता. जर हे ना म्हळ्यार तुम्ही लेक्चर काडना की देव साथ दिवू का की नाका म्हणून देव आलोचन करता. आमगेलो कृष्ण कसन की म्हळ्यार एक वाईट उत्तर उलेल नंतर शिशुपालक एक वाईट उत्तर उलेल नंतर तागेले शिरच्छेद करचे तसले सामर्थ्य देवाक आशिल्लें. एक वाईट उत्तर ताका उलेल नंतर ते शिशुपालाले शिरच्छेद करचे तसले सामर्थ्य असल्यार वैकेची 99 आनीकची तागेले वाईट उत्तर आयकत आसा म्हळ्यार तो आमगेलो कृष्ण. सुदर्शन चक्र हातांत धरून घेवन रक्षण करत असल सामर्थ्यशील तसो तो कृष्ण, तो नित्य निरंतर हातांत मुरळी धरता म्हळ्यार तो आमगेलो कृष्ण. द्वारकांत मस्तीतलो वैभव आसा, मस्तीतलो सुख आसा, मस्तीतलो समाधान असल्यार वैकेची सुदामाक आपले मित्र करून घेतला पळय तो आमगेलो कृष्ण. सर्व सामर्थ्य, सर्व योग्यता, सर्व कौशल्यता उठू असल्यार वैकेची अर्जुनाल सारथी जाता म्हळ्यार तोचीच आमगेलो कृष्ण. तसले कृष्णाक तुम्ही नित्य निरंतर जावन गेलो तागे ध्यान करका, तागे स्मरण करका, तागेले पूजन करका. कितें की म्हळ्यार हे युगांत, हे कलियुगांत आमकां रक्षण करतालो देव म्हळ्यार श्री कृष्ण परमात्मा. वेंकटरमण आणि कृष्ण परमात्मा कसले व्यत्यास ना. कृष्णची वेंकटरमण जावन प्रादुर्भाव जाला, परंतु वेंकटरमण विंगड कृष्ण विंगड म्हळ्यार काही ना. अची कृष्ण वेंकटरमण जावन आमकां अनुग्रह करत आसा. देखून आमी खंयचेही कलियुगांत खंयचेही कार्य केलेली तुम्ही लास्ट कोणाक अर्पण करचे? कृष्णार्पण करचे. त्या निमित्तान कितलेही तुम्ही बरे कार्य केलेली आम्ही त्या कृष्णाक अर्पण करचे. देखून हे कलियुगांतल्यान हे जीवनांतल्यान आमकां बरेची सन्मार्ग प्राप्त जावपाक जाल्यार आमी कृष्णाले चरणारविंद धरून गेलो, तागेले प्रार्थना करून गेलो, तागेली भक्ती करूनची आमी मुखार सुचार करता. जीवनाक कष्ट येता, तुमकां कष्ट आयले तुम्ही जेवण करचे सोडताले, जेवण करचे काय सोडनाची. तुमकां आरोग्यात समस्या आसा म्हळ्यार कितें श्वास घेवचे सोडताले त्या काय सोडनाची.
तुम्ही जेवण करते सोडण्याची, तुम्ही श्वास करते काही सोडण्याची, तसे असताना थोडे कष्ट आहेत भक्ती किती सोडताची, केन तुम्ही जेवण सोडण्याची, केन तुम्ही श्वास सोडण्याची, थोडे कष्ट आहेत म्हणून पुढे ना 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 आता हांव भजन करना, भक्ती करना, हांव देवाला पूज करना कित्याक म्हणटाची, केन जेवण करचे सोडण्याची, श्वास केन सोडण्याची, देवाला भक्ती कित्याक सोडता. जीवनात दोन विषय सोड नका, एक भक्ती आणि एक भजन आणि एक भोजन. देवाला भजन करत उरका, त्या देवाक दाखवून गेलो त्या प्रसाद कसं नसा आम्ही सेवन करत उरका. आणि तो आईच्या दिवसाक गुरुवंदना कार्यक्रमानिमित्तानं समाजाचे अनेक जन आईच्या दिवसाक हांगा उपस्थिती आसाची. त्या निमित्तानं देव सगळ्यांचं बरं घडवं. आमगे हे मैसूर गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांतू नित्य निरंतर अभिवृद्धी जायतुरो संकल्पित कार्य आणि कची वैभव रूपाने मुखासुचे जवतशी देव अनुग्रह करो. सर्वही सदस्य एकत्रित एक मनानं या समाजाचे बरेपणा किती श्रम करतशी जावो. वैयक्तिक खंचे विचार उरताले, वैयक्तिक खंचे विचार उरताले, किंतु समाजाचा विषय येताना वैयक्तिक विचार भायर दवरता. बाकी खंचे ना समाजाच्या बऱ्यापणा किती आम्ही कसं करता. कृष्णाक वैद्यची वैयक्तिक मस्त शिलाय, कृष्णाक वैद्यची मस्त विषय शिलाय, किंतु आता मागे भक्ताल विषय, आता मागे भक्ताल विषय म्हणून त्या भक्ताल अनुग्रह किती देवान कसने पोरगा तागे वैयक्तिक कसने उरताले तशीची आमच्या जीवनात वैयक्तिक कसने उरताले. किंतु केन्ना समाजात लोक येताची, समाज बांधवा किती उरता, समाजा किती आम्ही केले काम करताची, त्यांनी समाजाबद्दल मात्र मी चिंतन करता विना वैयक्तिक खंचेही आम्ही चिंतन करण्याची मुखासून वचका. त्या निमित्तानं मुखाव्या दिवसांतू सर्वही सदस्य गणांक देव तशी शक्ती सामर्थ्य धैर्य देऊन गेलो. तांगेकडच्या अनेकची अभिवृद्धी कार्य घडतशी जावं. आता 59 वर्ष जाल्ला, मुखार वर्षाक 60 वर्ष जाता, 60 इयर्स तुमच्या समाजात जाता आणि आमगेल्या मठाक 50 वर्ष जाता. तसं एक सुसंदर्भारी सर्वही समाज बांधव एकत्रित उरून समाजात घडत असेल प्रत्येक धार्मिक कार्यांतू तुम्ही सर्वही हांगा सहभाग जाऊन गेलो त्याचे संपूर्ण श्रेय फल आमच्या समाज बांधवांक प्राप्त जावतशी जावं अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमच्या आशीर्वाद पर भाषणाचा मी मंगल करीत त्याची श्री कृष्णार्पण. जय जय गुरु महाराज की.